दीनदयाळ योजने खातीर सरकार प्रत्येक कुटुंबा फाटल्यान 3206 रुपया हप्तो भरता अशें मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांणी सांगलां। शिरोड्या बांदिल्ल्या नवीन हॉस्पिटलाच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले। संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकार हांचे हस्तुकीं शेनवारा हॉस्पिटलाचें उक्तावण जालें। ह्या वेळार शिरोडेचे आमदार उद्देग मंत्री महादेव नायक आनी हेर मान्य हाजीर आसले। आरडेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पण आरोग्य क्षेत्रान दीनदयाळ स्वस्थ सेवा नावाची योजना जी काढली, ज्या योजनेचे कौतुक देशभरात जाता, म्हणजे केवळ सरकारची हॉस्पिटलांच आम्ही सुधरयली इतली ना, जनते खातीर आम्ही सरकारी हॉस्पिटलांच्या सुविधा दिता असताना जी बरी प्रायव्हेट हॉस्पिटलां आसात तांकांय आमी काम दितात आणि जनते खातीर ती ओपन करतात। सरकारच्या हॉस्पिटलां बरोबर दीनदयाळ स्वस्थ सेवा योजना सकल आम्ही 21 बाकीची हॉस्पिटलां एम्पॅनल केल्यान, जेतूंतलो खर्च 447 प्रोसिजर्स आम्ही ओपन केले आणि त्यामुळे खंयच्याय नागरिकान आपल्या आवय किंवा बापायच्या ट्रीटमेंटाक, आपल्या कुटुंबियाच्या ट्रीटमेंटाक केवळ सरकारी हॉस्पिटलांनूच व्हरपाची गरज आसा अशी ना, ताणें ह्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी सुद्दां व्हरपाक हरकत ना। आणि 4 लाखांचे जे इन्शुरन्स कवर देणारे कार्ड आसा ताचो वर्षाक जे कार्ड 31 मार्च पर्यंत व्हॅलिड असता, वर्षा खातीर दिल्ले आसा। काही जाणांक दिसता की ह्या हे कार्ड हे आम्ही 200 रुपया दिले तेचेर दिल्ले आसा। 200 रुपयाची फी जी आसा ती ज्या कंपनीक आम्ही हे काम करपाक दिल्ले, ज्या कंपनीन ऑफिसां घातली, सगळ्याक स्टाफ घेतलो रजिस्ट्रेशन करपाक, जे साहित्य मिळाले, रजिस्ट्रेशन केले आणि कार्ड तयार केले, त्या कार्डा एकूणच प्रोसिजराची किंमत ही 200 रुपया आसा। प्रत्यक्ष 4 लाखाचे इन्शुरन्स कवर जे दिल्ले आसा ताच्या खातीर सरकार प्रत्येक कुटुंबा फाटल्यान 3206 रुपयाचो हप्तो प्रत्येक कुटुंबा फाटल्यान दर वर्षाक फारीक करता। काही जणांक मोह जाता की हे कार्ड वापरप ना, जीएमसी गेलो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत गेलो जाल्यार नाका, आपल्याकडे कार्ड ना म्हणूनही सांगले वता। कृपा करून ह्यो गोष्टी करू नका। त्या कार्डाच्या माध्यमातून प्रायव्हेट हॉस्पिटलांक जसे उत्पन्न वाढता तसे सरकारी हॉस्पिटलांक सुद्धा उत्पन्न वाढतले। सरकारा कडल्यान गेल्लो पैसो सरकारी हॉस्पिटलांतून काही प्रमाणात परत सरकारी तिजोऱ्यात येवपाक तांचे पैसे येताले ते लोकांपर्यंत पावोवपाच्यो आमी येवजण्यो, आनी जातूंतल्यान समाजान एक संकल्पना येवंक जाय की चली मनीस म्हणजे वजन न्हय, बऱ्या बऱ्या जाग्यार सुद्दां हरियाणान 750 चलयो फक्त जल्माक येता 1 लाखा पर्यंत। पयर प्रधानमंत्री गेल्ले तांच्यांनी हो विशय मांडलो। हरियाणान चलयेक तुमी महत्व बेटी बचाव बेटी पढाओ, आमच्या गोंयान सुद्दां उत्तर गोंयान 908 चलयो जल्माक येताल्यो, आतां हो आंकडो 952 जाय 960 पर्यंत पावलो। समाजकारणां वावरता आसतना, राजकारणां वावरता आसतना शिरोड्या गांवा भितर एक सुसज्ज अशें हॉस्पिटल उबें रावचें म्हणून जेन्ना हांव विरोधान आशिल्लो आनी आमी मनोहरभाई त्यांच्या नेतृत्वात काम करताले, त्या वेळार गोंयच्या विधानसभेन प्रत्येक वेळार, प्रत्येक सेशनाक, प्रत्येक अधिवेशनाक आमी आवाज काडटाले की हांगा एक बरें हॉस्पिटल जावचें म्हणून, आनी तें स्वप्न साकार जाल्लें आसा। ह्या शिरोड्या गांवा भितर 7.5 कोटीचो इंडोर स्टेडियमाचो फाउंडेशन जाता। 7.5 कोटीचे टेंडर जाल्ले आसा। ते टेंडर एक व्यक्ती पडले कडेन आसा, ल्हानश्यो फॉर्मेलिटी उरल्यात आनी मुखार आमकां हांगा इंडोर स्टेडियम आमच्या तरणाट्यां खातीर, आमच्या गांवच्या लोकां खातीर आमी फाउंडेशन करून घालतले।